टीम अण्णा शुक्रारा सांजे उपास फाटी घेतले। सरकारान लोकपाल पास करचो म्हणून फाटले 10 दीस जाले उपास धरिल्लो। सरकार भेड्डेपणां करता, तांकां उपासाची भाशा समजना अशें म्हणत शुक्रारा उपास सोडपाची घोशणा अरविंद केजरीवालान जंतर मंतराचेर केली। फुडलीं 2 वर्सां देशभर भोंवन टीम अण्णा प्रचार करतली आनी 2014चे लोकसभेचे वेंचणुकेत बरे उमेदवारांक तेंको दितली। राजकीय पक्ष काडचो काय ना हाचेर तांणी सुचोवण्यो मागयल्यात। जनता बिना पैसे के ईमानदारी से इस देश के लिए वोट करे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। इससे भी आप लोगों के हम लोगों को सुझाव चाहिए। तो साथियों, ये कुछ एक प्रश्न है जो बहुत अहम प्रश्न है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि आंदोलन बिल्कुल पारदर्शी है। जितने प्रश्न हमारे मन में होते हैं सारे जनता के सामने रख देते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं सारे जनता के सामने रख देते हैं। तो हमारे मन में ये जायज प्रश्न है। हम चाहते हैं कि अगले 2 दिन के अंदर अगर जनता इन प्रश्नों के जवाब दे तो उससे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। यूपीसी, एमपीसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल में दुकानें लगाकर बैठे कई लोग, दुकानें पैसा कमाने के लिए। इसको अगर तोड़ना है तो युवकों ने विकल्प देना पड़ेगा और मुझे आशा है कि अगर युवक जग गया तो ये बात बनेगी। बुधवारा पुण्यात जाल्ले सिरियल ब्लास्टाचे फाटभुंयेर गोंय पुलिसेन राज्याची सुरक्षा वाडयल्या। राज्यांतले मुखेल रस्त्यांचेर सुरक्षा कडक केल्या। सगळ्या हॉटेलांक पुलिसांनी भेट दिवन सुरक्षा वेवस्थेची पळोवणी केली। पुलिसेन उत्तर गोंयांतल्या हॉटेल मालकांची बसका घेवन नियाळय घेतलो। सुमार 70% हॉटेलांक घालून दिल्ले सुरक्षेचे नेम पाळिनात अशें नजरेक आयलां। मात पुलीस ताचेर कांयच चलोवंक तयार नात। पुण्यात जाल्ल्या सिरियल ब्लास्टाच्या फाटभुंयेर बुधवारा राती सावन पुलिशेन सगळ्याक कडक नदर दवरल्या। मुखेल रस्त्यांचेर नाकाबंदी केल्या। बिरेस्तारा उत्तर गोंय पुलिसांनी कळंगूट हॉटेल धन्यांची एक खासा बसका घेतली आनी सुरक्षे विशींचो नियाळ घेतलो। हॉटेलांची पळोवणी केली। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 70% हॉटेलां तांकां घालून दिल्ले सुरक्षेचे नेम पाळिनात अशें दिसून आयलां। मात पुलीस ह्या गजालीचेर कांयच उलोवपाक तयार नात। पुलिशेन मात तांच्या वाटेनसून सुरक्षा वाडयल्या। हाय अलर्ट इश्यू केला हाय अलर्ट अँड पेट्रोलिंग चालू आसा। कलंगूट मिटिंगय घेतली पुलिसांनी। दे एड्रेस्ड हॉटेलर्स इन कलंगूट प्लस ऑल हॉटेल्स इन आर बीइंग चेक्ड whether they are adhering to the proper security measures. Checking of vehicles nakabandi, then PCRs and Robins have intensified patrolling. Then checking of vehicles, deploying nakabandi in Panjim and Kalangut areas also. Then all these measures have been taken. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। पाडोशा आनी चांदेल प्रकल्पांत परत परत लायट गेल्ल्यान बार्देश आनी दिवचल तालुक्यांनी उदक्या पुरवण आत्र्या पयऱ्यान बंद पडटा। थंयचे पंपय परत परत मोडटात। ते शिवाय बुधवारा सावन पाडोशे प्रकल्पाक तिळारीचें उदकय बंद जालां। भरीक भर म्हूण ह्या प्रकल्पांनी शिफ्ट इन्चार्ज नात। ह्यो सगळ्यो गजाली सरकार फुडले कांय दिसां भितर जाग्यार घालतलो। थंय शिफ्ट इन्चार्ज नेमपाक सरकारान मान्यताय दिल्या म्हणपाचें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। पाडोशें उदका पुरवण प्रकल्प सारको चलना म्हूण नरेश सावळान प्रस्न काडिल्लो। कितले दीस जाले की दिवचलेन सगळो बोळ चल्ला। फाटले 8 ते 15 दीस, हेच्या पयलीं 2-2 दीस उदक गायब जातालेच, पूण फाटले 8 ते 15 दीस सामकेंच उदक पिना आनी ताका लागून इतली परिस्थिती जाल्या की काल PWDचे जे ऑफिस आसा बिचोलचे थंय सगळे आमच्या भुरग्यांनी वचून थंय घेराव घातलो। प्रॉब्लेम कितें जाता, पडोशा हो ट्रिटमेंट प्लांट सारको नसल्या कारणान वेगळे जो ऑफिसर आसा तेचेर ते येता आनी तो ऑफिसर जो आसा तो नवो असल्या कारणान सो फाल्यां ताकाय व्यवस्थीत बाकीचे सगळे कितें ते खबर ना थंय आनी ताका मागीर जबाबदार धरता। फाटली 3-4 दीस उदकाचो थंय प्रॉब्लेम जाला। 2-3 गोष्टी एट ए टायम जाल्यो। नंबर एक म्हणजे एक पंप 14 तारखेक आमचो रिपेर करपाक व्हेलो
तो जो ऑल्टरनेट पंप आमी दवरता तो पंप गेलो आनी त्या खातीर तोय पंप रिपेर करपाक जायचो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो प्रॉब्लेम जाता तो लायट जेन्ना 1 मिनीट किंवा 2 मिनीट वता ना आमकां परत ते जाग्यार हाडपाक जवळ जवळ 45 मिनिट्स लागता. अशे सगळे प्रॉब्लेम मेळून एका बरोबर हे जाले. आता जो पडोशीचो प्लांट आशिल्लो तो नवो प्लांट आसा आनी OM&M म्हणजे ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स हेचे सकयल चलताले. ते जेन्ना OM 5 वर्सांचो सोंपले नंतर थंय आमकां शिफ्ट इन्चार्ज म्हणून जाय पडटा. कंप्लीट तिनूय शिफ्टीत जेन्ना प्लांट चलता तेन्ना आमकां शिफ्ट इन्चार्ज चलता. आमचे कडेन स्टाफ आसा पूण तांचेर कंट्रोल करपाक थंय कोण ना, हे कोणीच पळोवना. आमी लक्षात आयले नंतर आमी थंय एक शिफ्ट इन्चार्ज येता ते 15 दिसां भितर आमी नॉमिनेट करतले आनी हे जे बारीक सारीक प्रॉब्लेम जाता ते सगळे बंद जातले. मागीर चांदेल तसोच प्रॉब्लेम आसा तुमच्या मतदारसंघात, थंय शिफ्ट इंजिन ना कारण हे सगळे प्लांट OM चलताले. सगळे कडेन स्टाफ घेतल्या पूण जो खरो स्टाफ थंय शिफ्ट इन्चार्ज जाय इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तो थंयच घेवना. त्या खातीर हो मेजर प्रॉब्लेम जाला आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान परमिशन दिल्लें आसा. येता त्या हातूंत आमी सगळे जाग्यार घालतात. दुसरे पंपूय आमी हाडले काल. आज परत तयारीचे उदय येता. फुडले 2-3 दिसांत सगळे सारके. मुरगांव तालुक्यांत रस्त्या कुशीक 51 बेकायदेशीर जायरात फलक आसात. थंयचो उपजिल्लोधिकारी गौरी शंकवाळकारान हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान हो सर्वे केला. हो अहवाल तांणी जिल्लोधिकाऱ्याक दिला. हें प्रतिज्ञापत्र जिल्लोधिकारी हायकोर्टाक दितलो. हे जायरात फलक बेगिनात बेगीन काडपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान संबंदीत जायरात एजन्सी आनी कंपन्यांक दिला आनी त्या एजन्सींनी ते काडले ना जाल्यार ते काडून उडोवपाची तयारी केल्या हें शंकवाळकारान स्पश्ट केलें. हायकोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्ली. तातूंत डेप्टी कलेक्टर, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे रिप्रेझेंटेटिव्स, BDO, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी SP ट्रॅफिक, DYSP ट्रॅफिक तशेंच होर्डिंग एसोसिएशनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले आनी आमी फाटल्या दिसांनी इन्स्पेक्शन करून कंप्लीट मुरमुगांव तालुक्याचें इन्स्पेक्शन करून 51 इलिगल होर्डिंग्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्या आनी ताचो रिपोर्ट आमी कलेक्टराक सबमीट केला. कलेक्टर आतां त्या बद्दल हायकोर्टान ते एफिडेवीट नेक्स्ट वीक फायल करतलो. इलिगल होर्डिंग सगळे आसा तांचे आमी डायरेक्शन्स दिला ते सगळे काडपाक आनी थोडे कडेन काडपाची सुरवातूय जाल्या. जर तर ते काडिना जाल्यार आमी तयारी दवरल्या ते आमी काडटले. आमची टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्या, ती टीम वचून ते होर्डिंग्स काडटले. आतां घेवया एक वेवसायीक विसर.